पास्काचो काळ तिसरे सातोळे बुधवार। जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 6 वळी 35 ते 40। जेजून लोकांचे उर्बोजीक म्हटले, हांव जिविताचो उंडो, म्हजेशी येता ताका केदींच भूक लागची ना, आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका केदींच तान लागची ना। पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी विस्वास दवरिनात। म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळी म्हजेशी येतली, आनी म्हजेर येतात तांकां हांव परो घालचो ना। म्हजी खुशी करूंक न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक हांव सर्गार थावन देवला। आनी जाणें म्हाका फाटयला त्या म्हज्या बापाची खुशी ही, जी सगळीं बापान म्हाका दिल्यान तांचे मदल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय, पूण निमाण्या दिसा तांकां सगळ्यांक हांवें नव्यान जीवन करची। हीच म्हज्या बापाची खुशी, जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगळ्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें, आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान जीवन करतलो। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखांडी तुका क्रिस्ता। नियाळ प्रितीच्या भावा भयणांनो, आमी जण एकली कसल्या खाणांक भुकेल्याव सरोन वेता ओ जिवीत दिता तसल्या खाणांक जेजू आयज आमकां 3 वस्तू आमचे मुखार दवरता। पयली म्हटल्यार आत्मीक खाण, जाचे वरवीं देवाचें आख्खें जिवीत आमचे भितर हाजीर करता। दुसरी केन्नाच मोडोन वचना, पूण सदांकाळ तोखतली इश्टागोत जेजू आमकां बासायता। आनी तिसरें म्हटल्यार आपल्या पुनर्जीवनपणान भागीदार करपाचें आस्वासन दिता। तर जे जेजू बासायता तें जोडूंक आमकां जण एकल्याक देवाची कृपा मागुया। आमेन।